नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पीएम जनमन आनी केंद्राच्या येवजण्यांच्या लाभार्थ्यांकडेन दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान संबोधन केलें. ह्या वेळार तांणी सांगलें की आमी 10 वर्सां गरिबांच्या विकासाक समर्पीत केल्या. 80,000 परस चड मागासलेल्या वर्गाक आयुष्मान कार्डां केल्यात. मोदीच्या गॅरंटीची गाडी गांवांनी पावल्या. आज प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियाना अंतर्गत प्रधानमंत्र्यांनी रस्ते, वीज, उदक आणि हेर येवजण्यांचो शुभारंभ केलो. जनमन महाअभियान पर 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने जा रही है. हमारे देश का विकास तभी हो सकता है जब समाज में कोई छूटे नहीं, हर किसी तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे. हमारे अति पिछड़े जनजातीय समुदाय के भाई बहन देश के करीब करीब 190 जिलों में रहते हैं. सिर्फ 2 महीने के भीतर सरकार ने ऐसे 80,000 से ज्यादा अति पिछड़े मेरे जनजातीय परिवारजन, मेरे भाई बहनों को खोज करके उन्हें आयुष्मान कार्ड दिया, जो अब तक उन तक पहुंचा ही नहीं था. इसी तरह सरकार ने अति पिछड़े जनजातीय समुदाय के करीब 30,000 किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि से जोड़ा है. लखनौत पयलेच खेपे भारतीय लष्कराच्या केंद्रीय कमांडान आयज 76वे लष्करी दिसाची परेड 11 गोरखा रायफल्स रेजिमेंट सेंटरान घडोवन हाडली. लष्कराचे मुखेली जनरल मनोज पांडे हांणी लष्कर दिसा निमतान आयोजित परेडीचो नियाळ घेतलो आणि वैयक्तीक शौर्य आणि बलिदाना खातीर 14 गॅलंट्री पुरस्कार भेटयले. संरक्षण कर्मचारी वर्गाचे मुखेली जनरल अनिल चौहान आणि हेर वरिष्ठ लष्करी अधिकारी ह्या कार्यावळीन आस्पावीत जाले. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग शौर्य संध्या ह्या सांजवेळार आयोजीत जावपी कार्यावळीन वांटो घेतले. तातूंत लष्करी कवायती, झुजारी प्रदर्शन, फ्लाय पास्ट हाचे वेगवेगळे प्रदर्शन जातले. आमचे सैन्य खंयच्याच आव्हानाक तोंड दिवपाक पुरायपणान तयार आसा अशें जनरल मनोज पांडे हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. नियंत्रण में है, परंतु पिछले कुछ महीनों से राजौरी पूंछ के क्षेत्र में आतंकवादी हरकतों में बढ़ोतरी देखी गई है. लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीजफायर बना हुआ है, लेकिन घुसपैठ के प्रयासों से यह स्पष्ट है कि सरहद पार आतंकी ढांचा अभी भी बरकरार है. घुसपैठ की कोशिशों को हमारी सेना ने पूरी सतर्कता से विफल किया है. जम्मू और कश्मीर के भीतरी इलाकों में सुरक्षा बलों ने लगातार कड़े प्रयासों के परिणाम स्वरूप इंसाफ में काफ़ी कमी आई है. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयच्यान 3 दिसांच्या मेघालय आणि आसाम भोंवडेर आसात. मेघालय राज्यान तुराच्या पीए संगमा स्टेडियमात मेघालय खेळाचो शुभारंभ करतली. फाल्यां बालजेक विमानतळाचे स्वसहाय्यत समूहाक त्यो संबोधीत करतल्यो. भारतीय हवामान खातें म्हळ्यार IMD आयज आपलो 150वी स्थापणूक दीस मनयता. ह्या वेळार आयोजीत कार्यावळीन उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू आनी हेर मानेस्तांनी वांटो घेतलो. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी भारतीय हवामान खात्याच्या पुस्तिकेचो विमोचन केलें. ह्या वेळार उलयतना उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी 1875 ते आतां मेरेन भारतीय हवामान खात्यान अनेक उपक्रम साध्य केल्यात अशें सांगलें. भाजप सरकार देशांत साधन सुविधा आणि मानवतेचो विकास घडोवन हाडपाचेर लक्ष केंद्रीत करीत आसा. येता ते लोकसभा वेंचणुकेंत दक्षिण गोंयांतल्यान भाजपाचो उमेदवार 60,000 मतांनी जैतिवंत जातलो असो विश्वास मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी बायणा दर्यादेगे वाठारांत बीट पुलीस चौकशीचें उक्तावण केल्या उपरांत उलयताले. ह्या वेळार भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार, साळगांवचे आमदार केदार नायक, राज्य भाजपाचे सरचिटणीस दामू नायक, आदले खासदार ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकार आनी हेर मानेस हजर आशिल्ले. मित्रांनो,
जाणांक दिसताले की साऊथ गोवाचो सीट परतूय बी डळमळीत आहा म्हणून तुमच्या सगळ्यां कडेन पळयल्या उपरांत हांव परत एकदा सांगता साऊथ गोवाचो सीट ह्या फावटी भारतीय जनता पार्टी 60,000च्या मार्जिनान जिंकतली हाची म्हाका निश्चितच खात्री आसा. म्हाका विश्वास आसा म्हज्या लोकांचेर, म्हजो विश्वास आसा गोंयकारांचेर. आनी ज्या अर्थी आमी फाटलीं 10 वर्सां भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय तत्वाचेर हे सरकार चलयता. हे 10 फोकस पॉयंट सांगता आसतना हावसिंग फॉर ऑल, फायनान्शियल सिक्युरिटी फॉर ऑल, इक्विपमेंट फॉर द दिव्यांग, वॉटर फॉर ऑल, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, अश्यो सगळ्यो गजाली एकूय गजाल जी आसा पळय एक सुद्दां मनशाक चुकची ना. पुराय समेस्त आनी वाळपय पासून मार्मागोवा पर्यंत पुराय गोंयच्या चारय वाटेचो विकास जर पळयत जाल्यार हो विकास दाखोवन येता. अरे गेल्या 50 वर्सांक ज्या पद्धतीचो विकास जालो ना तो विकास गोंयची 60 वर्सां पुराय करता आसतना करपाचो सार्थ अभिमान भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक आसा. माननीय मोदीजीच्या नेतृत्वाच्या सकयल आमी तो करपाक शकले हाजोय अभिमान म्हाका आसा. मुरगांव हायस्कुलाच्या भांगराळ्या वर्सुकी दिसा निमतान आयोजित कार्यावळीन उलयतना मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी नव्या शिक्षण पद्दती अंतर्गत पुढल्या 25 वर्सांनी कशा प्रकारचे शिक्षण तयार जावचे हाची मोख दवरून कुशळटायेचेर आधारीत शिक्षण पद्दती शाळांनी चालीक लावपाची गरज आसा अशें सांगलें. ह्या 25 वर्सांक कशा पद्दतीचे शिक्षण जाय ते लोकां समोर दवरता आसतना स्किल्ड एड्युकेशन हे खूब म्हत्वाचें आसा. आनी ते स्किल्ड एड्युकेशन सांगता आसतना तांच्यांनी बेजीक म्हणजे जाका आमी प्रायमरी एड्युकेशन म्हणटा तेतूंतल्यान टिचींग कशा पद्दतीन करप हो कन्सेप्ट दवरलो. आनी म्हाका दिसता तुमी ह्या हायस्कुलांतूय बी जे बेजीक नर्सरी म्हणजे जाका आमी KG1 KG2 म्हणटा थंयसरल्यान आमी न्यू एड्युकेशन पॉलिसी, नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट करपाक सुरवात केल्या. गोंयपूर्ण युवा ह्या कार्यक्रमांतल्यान फायनान्शियल लिटरसी आनी फायनान्शियल मॅनेजमेंट आज भुरग्याक पयशांचे मॅनेजमेंट कशें करप हे कळप गरजेचें आसा. आनी स्ट्रेस मॅनेजमेंट आमी म्हणटा मातशें टेन्शन येयलें काय भुरगीं आज सुसायड करपाकूय वयता. तो स्ट्रेस मॅनेजमेंट करपाचें 40 वेगवेगळ्या जाग्याचेर हे यंग भुरग्यांक बिटवीन द 15 to 28 एज ग्रुपांत तांकां हे शिकोवपा खातीर आमी हो कार्यक्रम नव्यान सुरवात केला. वास्कोच्या गोंय शिपयार्ड लिमिटेड हांणी आपल्या CSR प्रकल्पा खाला अन्न पोषण परिवार अंतर्गत पौष्टिक खाणांचे वाटप गरजवंत बायलांक आनी भुरग्यांक केलें. सुमार 600 लोकांक कडधान्याचें वाटप केलें. ही कार्यावळ गोवा लायव्हलीवूड फोरम ह्या संस्था वरवीं घडोवन हाडिल्ली. ह्या वेळार वास्कोचे आमदार कृष्णादास साळकार, मुरगांव नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार, शमी साळकार, अमय चोपडेकार हांच्या सयत हेर मानेस हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार हांणी मिलेट्स ह्या कडधान्याचें म्हत्व गुरवार बायलांक तशेंच वाडट्या भुरग्याच्या आहारान खूब म्हत्वाचें आसा हाचेर भर दिलो. या कार्यक्रमा अंतर्गत आज जे वाटप होता म्हणजे खरोखरच एक बरी कॉन्सेप्ट. म्हणजे आयचो जो आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर आसा सो एक बरो कार्यक्रम ताणें निकितान तुमकां एक्सप्लेन केला रागी कित्याक खावप, मिलेट्स कित्याक खावप. आनी आमचो प्रायम मिनिस्टर जो आसा आज हे सगळे प्रमोट करता. आज देशभरात वेगवेगळ्या वाठारांत मकर संक्रांती मनयतात. ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी निसर्गाच्या ह्या सणा निमतान सगळ्या देशवासियांक सुख समृद्धी, सौभाग्य आनी बरी भलायकी दिवची अशी प्रार्थना उत्तरायण सूर्य देवा कडेन केल्या. तामिळनाडून पोंगल सण मनयतात. 4 दीस चलपी ह्या सणा निमतान लोक फांतोडेर उठोवन सूर्यदेवाक पीक उकतात. दादल्यांच्या क्रिकेट सामन्यान भारतान अफगाणिस्तानाक 6 विकेटींनी हरयले. 3 मॅचीच्या T20 साखळी माळेन 173 धांवड्याच्या मोखीक जाप दितना भारतान 173 धांवड्यो 4 गडी वगडावन 15.4 षटकांनी काडले. ह्या जायता उपरांत भारत 3 मॅचीच्या साखळी माळेन 2.0 आघाडीचेर आसा. तिसरो आनी निमणो खेळ फाल्यां 7 वरांचेर बंगळुरू हांगा M चिन्नस्वामी खेळा मैदानाचेर जातलो. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमच्या फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, X हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकता.
इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.